गोंयच्या जायत्या सुवातींचेर म्हार म्हणून वळखतल्या लोकांचे विणप हो मुखेल वेवसाय आशिल्लो. पाटले आनी कोण्यापासून तयार केल्ल्यो हेर वापरांतल्यो वस्तू विणपा भायर तांकां धार्मीक सुवाळ्या वेळार वाजोवपाक आपयताले. आज ह्या जमातींतले चडशे जाण विणपाचे ह्या कलेंत नासले तरी वांगडी परंपरेन चलत आयिल्ल्या लोकनाच करतात अशें चित्र दिसता. ही परंपरा ते कशींच मोडूंक सोदिनात. भोवाडो हो भोव गावळीचो लोकनाच शिरगांवची श्री लयराईचे जात्रेक करतात. म्हाराक आपले लोककलेचे दायजाचो अभिमान आसा. जाणटे लोक तरणाट्यांक ह्या परंपरेची वळख करून दिवन तांकां तातूंत हाडटात. हो इतको भुरगो ल्हान वयान हो वाजोवंक शकना आनी हो बडी मारता म्हणून ताका आमी कितें केलो की कळून न्ही ताका कितें चार चौगांक कळून न्ही म्हणून ताका आमी मदीं भुरगे ताका दवरलो की आमच्या वांगडा चार बडी वाजयता तो आतांच तर फाल्यां आनकी तो वाजोवंक शकता न्हू म्हणून ताका आमी हें केलां. भोवाड्याचे सगळे बांदावळीत ढोल हे म्हत्वाचे वाद्य. लाकडापासून केल्ल्या ह्या ढोलाचो आकार तो खंयच्या प्रसंगार वाजयतात ताचेर निंबून आसता. ढोलाच्या माथ्यार बोकडो वा पाडो हांची कातडी ताणटात. ती दोऱ्यांनी दोशी गच्च बांदतात. ढोल वाजोवपी तोणी चुट्टाच्या मध्य भागापासून करतात. नोमू परवाराच्या सांगण्याप्रमाणे भोवाड्याक आखून दिल्ल्या सुवातीचेर नाचा आदीं पवित्र अशें मानिल्लें गायचें मूत फाफुडटात. नाचप्यांच्या मदेगात तरणोसो एक वाजोवपी आसता. कांय वेळ ढोल वाजयतकच नाचपी एका वाटकुळांत घुंवता. अशें घुंवताना दर एकलो नाचपी सामकाराच्या कलाकाराक फुडें करता. उपरांत ते उजव्यांतल्यान आनी दाव्यांतल्यान अशें घुंवत रावतात. दर खेपे ते सुवात बदलतात. संगीताची लयूय बदलता. सवकास तो देवळाक भोवंडो मारतात. भोवंड्यांत जुस्त्रस्ताय आनी सामान्य वेहांचेर भर दिल्ल्यान भोवाड्यांतल्या कलाकारांच्या पंगडात सम आंकडो आसूंक जाय. चडशे खेपे आंकडो 6 वा 8 आसता. ते सादे दिसत पण भोवाड्यांतल्यो हालचाली ढोलाच्या तालाचेर जावंक जाय आशिल्ल्यान बरोच सराव करचो पडटा आनी कलाकारांक खूब अणभव जाय आसता. भोवाड्याचे लोक कलाकार आपूण देवळाचे संगीतकार म्हणून मिरयतात. जाणटेले संगीतकार सांगतात ते प्रमाणे तरण्या वाजोवप्यांची खुशालताय आपणावप खूब कठीण.